नमस्कार, प्रुडंट मिडियाचे खबरा चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयची पेट्रोल पुरवण पडटा जाग्यार. मंगळुरा सावन पावले 15 टँकर. नागरी पुरवण खातें म्हणटा स्टॉक आसा तो पुरो, लोकांनी जावचें न्ही काचाबूल. बेकायदेशीर मायनिंगेक लागून कायदेशीर मायनिंगेचेर संकट. जनचेतना यात्रेंत भारताचे आदले गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणीन उक्तायले मत. यात्रा गोंयच्यान पावली महाराष्ट्रांत. लेट्रोझॉल वखदाचेर केंद्र सरकारान घाली अकस्मात बंदी. विकप आनी उत्पादनय बंद. वखद बंद केल्ल्यान कॅन्सराचे दुयेंतीचे हाल. उपचारांचेर परिणाम. साळगांवां जावपा आशिल्लो टोमाटिनो फेस्टिवलाक थळावे लोक आनी समाज वावुरपी संघटनांचो खर विरोध. आमदाराची फेस्टिवलाक हरकत. आयोजक म्हणटात टोमाटां वापरचे ना, फक्त म्युझिकल शो. आनी खेळां मळार 57व्या नॅशनल स्कूल गेम्सांत गोंयाक डायविंगांत 2 भांगरा पदकां. जेनेविव डिकॉस्टा आनी आल्ला चेट्टीन जोडलीं भांगरा पदकां. आता खबरो विस्तारान. आयओसीन बीपी आनी एचपीच्या पंपांक पेट्रोल दिल्ल्यान गोंयची पेट्रोल पुरवण जाग्यार पडटाशी दिसता. लोक काजाबोल जावन गरजे परस चड पेट्रोल भरतात, पूण कांय पेट्रोल पंप अदीं मदीं स्टॉक सोंपिल्ल्यान बंद दिसतात. मंगळुरा सावन बुधवारा 15 टँकर गोंयांत पावले. एचपी आनी बीपीची पेट्रोलाची बोट 5 नोव्हेंबराक सकाळीं वास्को लागतली. नागरी पुरवण खातें म्हणटा स्टॉक जाय तितलो आसा, काचाबोल जावपाची गरज ना. एचपी आनी बीपी कडेन पेट्रोलाचो कोटा नाशिल्ल्यान फाटले 5 दीस जाले गोंयांत पेट्रोल पुरवणेचो प्रस्न उप्रासला. मात सरकारान मध्यस्थी केल्ल्यान बुधवारा सांजे मेरेन गोंयांतल्या पेट्रोल पंपावेल्यो लायनी मातश्यो कमी जाल्ल्यो. हिंदुस्तान पेट्रोलियमाची डिझेलाची बोट बुधवारा सकाळीं वास्को बंदरार लागली. हे बोटींत गोंयाक फुडलो म्हयनोभर जाय तितले डिझेल आसा. ते भायर मिरज आनी मेंगलोरच्यान सुमार 15 पेट्रोलाचे टँकर बुधवारा गोंयांत पावले. 5 नोव्हेंबराक सकाळीं पेट्रोलाची आनीक एक बोट गोंयांत पावतली. गोंयाक जाय तितलो इंधनाचो स्टॉक सध्या आसा अशें नागरी पुरवण खात्याचे संचालकान प्रुडंटाक सांगलें. As on now, as I have gathered information from all the civil supply inspectors, there is nowhere shortage as such. But however, the problem is there now still in panic or in anticipation of rise in the petrol price. People are rushing to the petrol pumps again. PCLची जी बोट पंपिंग करता ताचे जवळ 3000 किलोलिटर ऑलरेडी पंप करून जाला आणि अप्रॉक्सिमेटली बाय 6 PM the remaining 17,000 also will be pumped through the vessels. आणि हे जर पळयलें आसत जाल्यार डेफिनेटली कांयच आनी भिवपाची गरज ना किंवा सफिशियंट स्टॉक ऑफ पेट्रोल एंड डिझल इज अवेलेबल इन द स्टेट. मात तरी आदीं मदीं कांय पेट्रोल पंप बंद दिसताले. लोक काचाबोल जावन गरजे परस चड पेट्रोल घालतात म्हूण पेट्रोलाचो उणाव चड दिसता अशें पणजेचो पंपवालो नरहर ठाकूर म्हणटा. फक्त म्हाका लोकांक एकूच सांगपाचें, आतां सिच्युएशन नॉर्मल जायत आयलां, पूण पॅनीक बायींग करून फॉर एग्जाम्पल म्हज्या पंपाचेर कालच्या एका दिसान 24,000 लिटर पेट्रोल खपलें. म्हाका हरशीं 24,000 जें आयलां, म्हजो 3 दिसांचो सेल तो तरी आसतना मदीं 1-2 वरां लायट गेल्ली म्हणून ती 2 वरां जर आशिल्ली जाल्यार आनी एक 6,000 खपपाचें. म्हणजे जें आमी केन्ना चिंतूंक सुद्दां ना की एका दिसा 24 आनी 30,000 लिटर वचूंक शकता. पणजेन तर आज सकाळीं सगळ्यांक जवळ जवळ चडशे सगळ्यांक पेट्रोल आयला. तेन्ना लोकांनी पॅनीक न जाता आसतना सुरळीत जर हें जर करत
फाल्यां म्हणजे आजच्यानूच नॉर्मल जालें म्हणपाक जाता. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार, वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. गोंयांतले बेकायदेशीर मायनिंगाक लागून कायदेशीर मायनिंगाचेर परिणाम जातलो अशें भाजपाचो ज्येश्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणीन म्हणलां. ते पणजे मिडिया कडेन उलयताले. अडवाणी म्हणटा भ्रश्टाचार करपी मागीर ते काँग्रेस आसूं वा भाजपातले, भाजपाक तांचे विशीं कांयच सहानुभुती ना. अडवाणीची जनचेतना यात्रा बुधवारा गोंयच्यान महाराष्ट्रांत पावली. जनचेतना यात्रेच्या 22व्या दिसा लालकृष्ण अडवाणीन बुधवारा पणजे पत्रकार बसका घेतली. बेकायदेशीर मायनिंगाक लागून कायदेशीर मीन उद्देगाचें नांव घाण जालां. ताका लागून कायदेशीर मायनिंग बंद जावंक जायना अशें अडवाणी म्हणटात. भाजपा बेकायदेशीर मायनिंगाक खर विरोध करता अशें अडवाणी म्हणटा. It's a serious matter, and it's a serious matter, and therefore it is that even though normally I have not been referring to state issues, I did refer to it in my speeches yesterday, and I said that because of illegal mining, those who are doing legal mining, their work is also impeded and they are also affected adversely. Therefore, illegal mining has to be firmly stopped by the state. And my party colleagues are also very active in this regard. जनचेतना यात्रेच्या माध्यमांतल्यान अडवाणी काँग्रेसीचो भ्रष्टाचार आनी स्कॅमा विशीं लोकांची जागृताय करपाक सोदता. अडवाणी म्हणटा भ्रष्टाचार करपी कोणाकच पक्ष सोडचो ना. What the problem that you have referred to in respect of my party about Karnataka, that problem is the consequence of the party dealing with corruption firmly. And therefore I don't regret anything. We have to deal with corruption firmly, whether it is in the Congress party or whether in my party. It has to be dealt with firmly. डॉक्टर मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री जावचे पयलीं आपूण तांचो खूब आदर करतालो. मात आतां तांचें सरकार 2G स्कॅमाचो खोलायेन तपास करपाक फाटीं फुडें जाता. अब मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब मैं बहुत उनकी इज्जत करता था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनसे इस प्रकार की जिसको मैं करेज मानता हूँ वो अपेक्षा भी नहीं थी. वॉज अ पर्सन सर्विंग. He served Narasimha Rao very ably as finance minister. अडवाणी वांगडा हेर ज्येष्ठ भाजपा फुडाऱ्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर आनी पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचेर वचून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. बुधवारा दनपारा जनचेतना यात्रा महाराष्ट्रांत वचपाक गेली. 20 तारखेर ती दिल्ली पावतली. पणजेच्यान आमचो खबराकार बासुरी देसाय, पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. लॅट्रोझॉल हें वखद कॅन्सर आनी चड करून ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतीक गरजेचें. मात कांय भुरगीं नाशिल्लीं जोडपी हें लॅट्रोझॉल वापरतात. भलायकेक तें माल आशिल्ल्यान केंद्र सरकारान लॅट्रोझॉलाचें उत्पादन आनी विकपाचेर बंदी घाल्या. मात ताचो कॅन्सर दुयेंतीच्या उपचारांचेर वायट परिणाम जावंक लागला. दोतोर म्हणटात कॅन्सराचे दुयेंतीक लॅट्रोझॉल ना जाल्यार जायना. लॅट्रोझॉल वखदाचेर बंदी घालपी आदेश केंद्र सरकारान 12 ऑक्टोबराक सगळ्या राज्यांक धाडला. ह्या आदेशा प्रमाण अन्न आनी वखदां खात्यान गोंयांतल्या सगळ्या फार्मासींनी लॅट्रोझॉल विकपाक बंदी घालपी आदेश काडला. मात गोंयांतल्या कॅन्सर दुयेंतीक ताचो प्रचंड त्रास जावंक लागला. कॅन्सराच्या दुयेंतीचेर उपचार आनी शस्त्रक्रिया करपी ज्येष्ठ दोतोर शेखर साळकारान हाचेर हुस्को उक्तायला. 50 वर्सां नंतर जे बायलां असतात आनी तांकां जर ब्रेस्ट कॅन्सर जालो जाल्यार तांकां ऑलमोस्ट 100% पेशंटांक ते मेडिसीन 5 वर्सां घेवचें पडटा. And this is a very important because it has improved survival by around 25 to 30% in ladies. Letroz drug which is used also for infertility. ते मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट ते इनफर्टिलिटीक वापरता, म्हणजे तांकां भुरगीं जायना तांकां ते ओव्युलेशन करपाक इंड्यूस करपाक दे आर युजींग दीस ड्रग अँड दॅट इज कॉजिंग प्रॉब्लेम फॉर द चिल्ड्रन. भुरगीं जाता तांकां आनी त्या खातीर ताचेर बॅन हाडला म्हणून. कॅन्सर जाल्ल्या दुयेंतीक लॅट्रोझॉल सामकें गरजेचें आशिल्ल्यान तें कॅन्सर जाल्ल्या दुयेंतीक विकपाक कांयच हरकत ना अशें गोंयांतल्या फार्मासीक कळयलां अशें अन्न आनी वखदां संचालक डॉक्टर वेलजी म्हणटा. And therefore we have informed all the chemists through the Chemist Druggists Association that the patient who approach their chemist for supply of letrozole drug formulation, they should inquire with the patient, and if the request is for the treatment of breast cancer,
they should supply these drugs strictly on the prescription of an oncologist, that is a cancer specialist, but under no circumstances the drug should be supplied for any other indication other than the treatment of breast cancer. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.